Kurpingkat kalsa nona Bitung berkang berita Diso ay sukuwi samkan dilo Bersutuji mahakarya Bubanikan serkang imsur bumi itu jamikni Nakilya muga Tu jambiti bukti kami ayam bapa Sentuh saja umaya Bukti bukti katakan sanona Hitung tentang berita पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमच्याय सोबी आसूं भाऊ भयणीनो जेजू बाळकाक मान करूंक जितून आमचे वयर उतरल्या सर कुरपे देण्याक करगां दिवंक तशेंच तुका जेजूचो आदार आशिर्वाद मागूंक आमी सांगात जमल्या आज आमी मोरयेचो निश्कळंक गर्भ संभव उदाबाचो आमी संभ्रमता मोरयेक देवान एक तेणे जावन दिलें आनी निमाणे पर्यंत शेवट पर्यंत देवाक मानतात असलें जिवीत ती जियेली पूण हें सुद्दां पवित्र स्नानाद्वारे आमकां लाभलां पवित्रपणाक आमकां सर्वांक आपयलां आमकां देवान दिल्लें देणें शेवट पर्यंत सांबाळूंक पवित्रपणान जियोंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया सांगात म्हणये हांव पातकी सर्वदेवा भयणीनो सुगुणे हांव सांगता मनाची करून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सगळीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध ह्या पसत बगेन सदां संवाद बरी सगळ्या देवतांक दिसता आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Jatuh,
असो आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेणे तूं संसाराचे पाप काडटा आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्पराची देवा मनीसांच्या तुज्या पुताक पावत असले आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून अंकार मरयेक तुवें गर्भसमवान निश्कळंक केली आनी तिका पवित्रत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितान घेतली. ह्या तुज्या पुरस्ने खातीर संतोषाच्या उमाळ्यान आमी तुका वाखणता आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुज्या महिमेक फवत्या भाशेन करच्याक आमकांय मरये मायेच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सरेस्परा देवान आदामाक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सरेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तोळ सरेस्परा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं सिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं चलतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय. तुज्या आनी स्त्रिये मदें तुज्या संतती आनी तिच्या संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक कोंस मारतलोय. मनशान आपल्या बायलेक येव म्हूण नांव दिलें कित्याक जियेतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया,
कित्याक ताणें केल्यान विचित कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित कार्यां. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित कार्यां. सर्वेश्वरान आपली सोडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपले नितीवणपण ताणें उघडला. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काढला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित कार्यां. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्त असो बाप, क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सरत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपल्या खुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्त थंय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यान. क्रिस्त थंय पयलें भरवसो धरून आसलेलीं आमी ताचे महिमेक फुगडीक हाडी जाय म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे सांगात. स्त्रियां भितर तूं सदे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्त. सव्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतल्या अंकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं खरज जाल्लें. त्या अंकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर संतचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस सावन
एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें रासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी याकोबाच्या संततेचेर सदां काळ तो रासवड चलयतलो आनी ताच्या रासवडकेक अंत आसचो ना पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजूनय येवकार देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रोत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावन सलमोनच्या भुरग्याक बागेवोन देवाचो पूत म्हणटले आळे पळय तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांसळे म्हूण लेखलेल्या तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना तेदवा मरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं तितल्यार देवदूत तिच्या सरशिलो गेलो देवाचे उतर हे भक्ती तुका क्रिस्ता जेजू बाळका थंय मगाच्या भावन आनी भयणीनो मरयेचो निश्कळंक गर्भ संभव उदाबाचो आज आमी संभ्रमता निश्कळंक म्हळ्यार कत वा पाताक नातल्लें निश्कळंक गर्भ संभव जावन आसा पातकाचें कत नासतना मरी तिच्या आवयच्या गर्भांत जल्माली सोडवणेच्या मिसावान देवान तिका दिल्लें वर्तें देणें हे भुरगो पास जाल्यार मात्र पावना ताका बरे अंक मेळा जाय आमचे लागीं देणी आसात आसल्यार मात्र पावना पूण आमी ती देणी गळसूंक जाय आनी शेवट पर्यंत आमचे प्रयत्न करूंक जाय आनी हें मरयेन तिच्या जिवितांत केलें तिका दिल्लें वर्तें देणें पवित्रपणाचें देणें निमाणे पर्यंत शेवट पर्यंत तिणें सांबाळून दिलें तिच्या आवयच्या गर्भांत अस्तित्वाक येतानाच देवान तिका कुरपेन भरली आमकां ही कुरपा पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत लाभल्या पूण मरयेक जल्माच्या हादींच तिका लाभलेली जावन आसा देवाची आवय जावचे खातीर देवान तिका एक वर्तें देणें दिलें आनी पातकाच्या कुसाडा येतावन तिका मेकळी करून दवरली पवित्र पुस्तकांत उक्त्यान असो उल्लेख ना तरी सबारतारांच्या चर्चा टिका आनी तर्काचो फळ जावन 1950 40वेन पापा पियूस नोव्यान हें सत अधिकृत रितीन भावार्थाचें सत म्हूण परगट केलां सुरविल्ल्या पवित्र सभेच्या महाजमत्यांनी मरयेच्या निश्कळंक गर्भसंभव ह्या विशीं कसलोच निर्णय घेवंक ना तरी पवित्र सभेच्या बापांनी मरयेक भोव पवित्र म्हूण होगळीक उसारले दाखले साबार आसात सांत आगोस्तीन मोरी सायंबाचें पाताक नासतना जल्माले म्हूण सांगता पवित्र सभेच्या 7व्या शतमानांतावन हें फेस्त आचरण करचें आमकां पळोवंक मेळटा मरयेच्या निश्कळंक गर्भसंभावे विशीं पवित्र पुस्तकांत लिपून आशिल्ल्यो थोड्यो संगत्यो उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता जायच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें श्रेयेक आनी तेच्या संततेक सर्पाक दुस्मान म्हूण चित्रण केलां आनी क्रमेन इस्श्री सर्पाचें मस्तक चेंचतलें म्हूण सांगलां आनी ह्या मुखांतर मोरयेक बऱ्या शेगुणाक सरी करून तिणें वायटा विरोध झूज मांडलोलो विवर आमकां वाचूंक मेळटा देखून आमी पळयता एका स्त्रीयेन पाताक कादारलें तर आनी एक स्त्री सोडवणेची हातेर जाली एका रुखाचें फळ पातकाक कारण जालें तर आनी एक रूख आमकां सोडवंक लाभच्या कारण जालो पवित्र पुस्तकांतलीं पळण्यासुल्यांतलीं हेर घडीत आमी पळयोवची तर नोयेचो सल्लो जाकोबाचें निसन सल्मावन बांदिल्लें तॅम्पल
पोरण्यासोल्यांतलो देवाचो तंबू मोरी एक सरी करून मोरी देवाक बिडार दिल्ली व्यक्ती म्हणून पवित्र सभेच्या बापांनी तांच्या बरपांनी उल्लेख केल्लो आसा. तशेंच बोडव्याचो नामान नव्या सोल्यांत 2 कडेन उल्लेख केला. पयलेन जावन बडवो म्हणटा नामान कुरपेन बरलेले. तशेंच एलिझाबेथाचो आशिर्वाद श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी तुज्या कुशीचें फळ. हातून सर्व रसना प्रास मोरी देवाक भोव लागशिली जावंक पावलेली म्हणलें चिंताप ह्या दोनी उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता. अद्वेंताच्या काळार आमी आसाव, क्रिस्तियान्याक आमी तयाराय करनासाव, पूण नातालांच्या फेस्ता पयलें ह्या फेस्ताचो आचरण करचें. मोरये मायेचो पात्र सोडवणेच्या वावरांत कितलो विशिश्ट म्हूण हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. ह्या परबेची शिकोवण आयकत आसतना हें फेस्त मोरी केंद्रीत पूण सडीत गुणायेन ह्या फेस्ताचो आमी नियाळ केलो तर हें फेस्त क्रिस्ती केंद्रीत म्हूण आमकां समजता. क्रिस्ताची आवय सावन पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं देवाचें येवचन पंथाक पावोवच्यांत मोरी संपूर्ण रितीन आपलो सांगात दिता. देखूनच तिका आमी बाबार्थाची मायेम नापयता. आम्हा सर्वांक ते मेलफांत सरसंगती काळजान नियाळ चड रितीन जेजूक समजाल्ली, जेजू सांगाता जियेल्ली, जेजूची सुत्रां उतरां जरून जियेल्ली ती आमकां जेजूच्या पावलांनी आमकां चलोवंक शिकयता. कित्याक मोरी जेजूच्या शाळेक वेता, जेजूच्या स्कुलाक ती वेता. हर एक संती जेजू तावन शिकता आनी आमी पळयता कुर्सा पर्यंत धैर्यादीक जावन जेजू बागलेन उबे रावन सुरवेर अस्कत अबल तरी धैर्यान जेजू संगी कश्टा वेळार जेजू संगी उबे रावन ती आमकांय तिची देख घेवन तिच्या वाटेन चलोवंक आनी आमच्या जिणयेचो शेवट सोडूंक ती आमकां आपोवणी दिता. मोरयेची जिवीत खंडीत जावन आमकां बरवसो दिता. मोरयेन पाताक पयस केले मात्र न्ही, देवाची उत्तीम रचना ती जाली. आनी हे आपोवणें आम्हा सर्वांक पवित्र स्नानाद्वारे दाबलां आमकां लाभलां. सोडवणेच्या हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, सोडवणेच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यान बागेवंतपणाची चिनी जियोंक, पवित्रपणाची चिनी जियोंक आम्हा सर्वांक पवित्र स्नानाद्वारे आपोवणें लाभलें आसता. तिची देख घेवन पाताक पयस करून हर एक दीस देवाक मानता तसली चिनी जियोंक कृपा आमी मागया. हो संभ्रम आज आमी आचरण करता आसतना परत तसो जेजू ह्या वेदीर उंड्या वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना हीच कृपा हर एक दीस पवित्रपणान बागेवंतपणान जियोंक तसो जेजू क्रिस्त आमकां कृपेन बरोवन सक्तेन बरोवन दी म्हूण मागया. आमेन. उबे रावन एकानेचो देवातय आमचो बावडता आमी उसारया. सदमंतान देवा आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या सुता आमच्या सुम्या सोपलो आमकां अमृतां जल्मलो आज प्रकाराने कसले ताका सादरलो तो मेलो आनी ताका केलो तो देवलो श्रेष्ठान तुमचो सकाळ सकलो सोप देवाच्या पुस्तला ही तांची मेली सदमंता पवित्र कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो सोयकार पातकांचे भुकसाणे पावन ससनाचे केवे. Puri puri jiwa dan tuka
भाऊ बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या बहु पवित्र बापा ओंकार मरयेच्या निष्कळंक गर्भ संभाव पासून तुका दिन वाचून हे वाखान्याचें बलिदान आमी तुका समर्पित हांव. ताजे वरवीं सर गुण्यावंतली आमी दिसान दीस मेकळी जावन आमचे निर्मळ जिवे तुका मानता तसलें वाखान्याचें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचें नफीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची कळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसूं. भो भगेवंत ओंकार मरयेक चेतना तिच्या आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर कथांतली तुवें तिका किरीत मोगान निवारली आनी कुरपेच्या बर्तेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निष्कळंक निरापराधी मेंढरो तुज्या कुशेन मनशा सैबान जावंक आसो कोरपूत ओंकार मरयेचो. देखून तुज्या पुताक पावत असली अपूर्वाच्या पान तुवें हांव वयर असली अशेंच ही तुजी दूस हांव पावली आरंभ आनी कुणा पवेज सभेची. जेजूच्या करिमीत कत्मीर नासलेल्या रूपवंत पत्नीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आरसो करून दवरची. निष्कळंक ओंकारी प्रास उत्तम मूर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवचिल्ली केदेंच पांय सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुज्या परजेक तुजें बरेंपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां सांगती संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 निळपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुकाचे संतरिच्या जगाने एकताचे उत्सर्गी तुकाचे. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची. तेच परी जेवंदतच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी सुमेस मनशा पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोड परगतुया. सुम्याची तुझे माया आमी समारता तुझे पुराची वाटो आमी
बापा जेजूच्या मरणासो पण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कुडांनी रग असवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे हे जकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांजो जैती सुपते बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांधू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जे हेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना सर आमची वायुक्तेक कुटुंबाची मागणी संगता घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज संपये, तुझी खुशी सकाळ सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां काळजीन करून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखणुये जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां ते उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजे येताने रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. माय मग सुकुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्याचे निरुद्रीचे म्हाका फोना उदरगरान मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
शिणी उर्लेकडी राखता तांबुकी वेळी बसून पाका मिळी सोरोटी पोचता काय त्या अंकारा येता संसारी पोयणारे भर्व समजो जाता एक बेगी हांव मोग तुजो करता काळीज मोजे आशीर्वाद आसा काळीज मोजे Yesu, sejak tuka, yeveki bukta beryaya tuja, panis moje, ashir rasa, panis moje, lale rasa, Yesu, sejak tuka. Yeveki bukta beryaya tuja. प्रार्थूया. बापा, असर्या विस्मिता घडणारा भगेवन थांवकार मरे तुझ्या बहुपवेत पुताक आपल्या कुस्म्यान घेवचो आपसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या एकांतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबंपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचे स्वर्वे आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावरत्या जिविताच्या बर्तेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफेन. मोगाच्यानो बाळूक जेजूच्या भक्ती खानो हर्षेंच्या बरीन सरी एका वर्सा हांगासर कार्मेल डे आमी संभ्रमता. आमचे सुबाव हांगा सांजो जुजे कोवेंताचे आपलो वार्षिक दीस संभ्रमतात आनी ह्या वर्सा ह्या सोनवारा डिसेंबर 10 तारीखेर हो दीस आमी संभ्रमता कार्मेल डे 2022. सांजेर जुस्त 5:45 वरार सांस्कृतिक सांज कार्मेलीत भावांतान प्रारंभ जातली आनी अकरेक बाप जोशी सिद्धकटे हांणी जायते नाटक आदी बरयल्यात आनी आमी हांच्या लिखणेंतान व्हडलो नवोच नाटक जावन आसा जाल्ले बरी जाता. ह्या वर्सा आमचे सुबाव नाटनकन प्रदर्शीत करतले. त्या देखून सकडांनी येवचें जाल्ले बरी जाता पळोवंक. आनी ह्या वरवीं ह्या खातीर मीस सांजेचे इंग्लीश मीस सोनवारा 5 वरार आसतलें. 6 वरार न्हय बगार 5 वरार सोनवारा सांजेर मीस. दुसऱ्या दिसा म्हणजे आयतारा 11 तारीखेर डिसेंबराच्या कार्मेल क्रिसमस कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन जमिया गायन स्पर्धो हांगासर आमी आसा केला. हो 11 तारीखेर आयतारा पंगड गायनाचो स्पर्धो 2 विभागांनी चलतलो. 20 वर्सां भितर आनी 21 वर्सां वयल्यांक.
एक हांगासर जजस इनाम दिता आसल्यार दुसरें इनाम जावन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार हे सगळे व्हिडिओ आमी घालतले हांव जे खंयच्या व्हिडिओक चडीत व्ह्यूज आनी लायक आयल्यात तांकां परत 10,000 5,000 आनी 3,000 अशें इनामां आसतलीं त्या देखून तुमच्या फिरगजांनी तुमच्या वाड्यांनी कोणाची टीम आसा जाल्यार दया करून नांवां 9 तारखे भितर दिया नमान बाळू जेजू दफ्तराक दिवयेत ऑनलायन दिवयेत या कॉल करून आमकां दिवयेत त्या दिसाई तुमकां सोमेस्तांक मोगाचे आनी ओतायेचे आपोवणें आसा कन्नड रितीर डिसेंबर 17 तारखेर सकाळी 9 तान 5 वरां मसोर हांगासर चलतली ह्या रितीरेन ती भागीदार जावंक तुमकां आपोवणें आसा आनी मोगाचे न्हू हर एका ब्रेस्तर आमी पळयता 9 मिसां हांगा आसात हर एका मिसाक लोक भरपूर आसता आनी बाळूक जेजू जावन जायतीं उपकारां आमकां मेळ्ळ्यांत हे अर्गां पाठोवंक एक बरो अवकाश कितें म्हळ्यार न्ही केवल आमचे थंय दवरूंक पूण हेरांकय दाखोवंक जाता परगट रितीन उसारूंक जाता ना मानबाळूक जेजू हेस पूण शेतांचे म्हयन्याळें जावन आसा थंयसर अर्गां ब्लॉक्स आसात आनी तुमी अर्गां ब्लॉक घाल्लेंत उरल्यांकी कळटा बाळूक जेजूतन आमच्या जिवितान बरें जाता तें हर एक पुटी आमी टेस्टिमनी दितना आमी पळयता आमकां एक प्रेरण मेळटा बरें जाता म्हज्या जिवितान ती जावंक घडता म्हणून त्या देखून आमची खालती विनंती आसा डिसेंबर आनी जानेवारीचे कितें आमचे नमान बाळूक जेजू बूक आसात विशेष अंक ते जावन आसात त्या देखून दया करून कोणायकी बाळक जेजूतान उपकार मेळ्ळा जाल्यार दफ्तराक वसा तुमच्या विशयांत सांगा कितें उपकार मेळ्ळा सांगा आमी थंयसर तें छापतली हांव थँक्यू दया करून उबे रावा सर्वेस पावर तुमचे सोफे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वदुका प्रागाच्या बाळका जेजूक नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष सर तरांच्या कर्जांनी तो मनशाक पावलो पिडाकून देवीक वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तितलें चड सर आमची ते सवां जेजू बाळका मुखार दवरया आवडटान आमी हांगासर आयल्या हांव सभार ते सवां करसो विनवण्यो आमचे कश्ट आमचे समस्या आमची निराशा घेवन आमी ह्या पवित्र जाग्याक आमी पावल्या आमची मागणी आमची ते सवां आमच्यो गरजो जेजू बाळका मुखार दवरया जेजून सांगिल्लें आसा मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें पळया तुमकां उक्तें जातलें मागता तो घेता सोदतल्याक मेळटा ह्याच पावडटान आमी हांगासर आसा विविध रितींनी आमी कश्टांत पिडेक ओळख जाता निराशेन भरता पूण जेजूचो सांगात ताची कृपा तशें मरयेक लाभली तीच कृपा हर एक दीस आमकां लाभता जायत्यांनी तांची त्या सवां हांगासर दिल्यात तांच्या त्या सवां पासत मागोवंक सांगलां जायतीं जाणां कश्टाक ओळख जाल्यात घरांनी आस्पत्र्यांनी विविध जाग्यांनी थोडीं गूण जायनातल्या पिडेन वळवळची जायतीं आसात आमची भाव भयणी सो आमकां कळीत आसा मागोवंक सांगलां हर एकल्यांची मागणी आनी ते सवां जेजू बाळका मुखार दवरया कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सरशी हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें चू पवंक सुलभ म्हजें वजें हाळू देव आमचें वजें हाळू करूंक शकता मते कुडीक संतोश समाधान आमकां सदांच लाभयता ती पिडा शिडा पयस करता ताचें तावन धैर्य काण घेवन आमची क्रिस्ती भावार्थी जिणीक संपूर्ण रितीन जियो सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या त्या सवा पासून भावार्थान मावनपणी मागया सांगता मागये ए भगेवन जेजू बाळका सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात ते साव दिवंक कोलोलो आसता उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेनाय
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजा पंचा जेजू बाळका म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बेरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर्कस आनी निरासपण बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णवच्याक म्हणून पुनी तेव्हा आमचे वयर वतुल्या सर कृपे देण्या कारकां देवया बळोवक जेजू मुखांत लभलेल्या अर्कां पाठोव्या जायते उपकार जायती अजापां आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या जिवितांत जाल्यात म्हणून पुनी अर्गां देवया. सांगाता मागीं ए बो उदार बळोवक जेजू आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवड्या उपकारा खातीर शेरगां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं सावनसाय आमचो देव आनी रत्नाय आमी सांबाळना. आमची सगळी फातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचावी मारी मारी फात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर मान दिवन दी. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तूं राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तूं राव आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तूं राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तूं राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना.
आनी पवित्र आत्म्याचेर